कोणे तुवें गांवान पावचे आदीं वाय दोंगर म्हणून मेवता गांव गोंयच्या मापार कोरेंस तो एक सुपुल्लो त्या गांवचें चड इस्तीम आसा त्याच गांवची पिटर आनी मारिया तांची खबर सांगता हांव पिटर जावन आसा म्हजो बरो इश्ट देवान ताचेर घातला बेसांव फ्रेंडाचें फंक्शन एटेंड करून गोंयांत ती रायगड गेल्लेली घोव बायल दोगां भुरगीं स्कॉर्पियो घेवन बरे भाशेन रायगड पावलेली इश्टाचें फंक्शन काबार करून परत येवन ती भायर सरलेली गाडयेन सगळीं सांगातान खेळोन मोजेन आपलो वेळ साताली गाडयेन सगळीं सांगातान खेळोन मोजेन आपलो वेळ साताली धाकटो चेडो म्हणोंक लागलो भूक लागल्या आमी कितेंय तरी खावया हांवें म्हटलें आतां आमोरी जाल्या पयलो आमी तेर्स करुया आमोरी तेर्स करून जातकच रेस्टॉरंटान भितर सरया पिटरान तेर्साच्या खोंताक हात घातलो म्हटली बरी आयडिया ओरिस्टानान तेर सुरू केलोलो पावलेली एका व्हडल्या वॉल्तार कंट्रोल चुकोन एक ट्रक आंगार आयलो शेवटलो तांच्या मोटोरा स्कॉर्पियो वयर तान खाला पडोन काबार जाली कुडके जाले चार चौगांयकूय तांकां मारला गोमना तेर्सान तांकां गेली सालवार चौगांयकूय तांकां मारला गोमना तेर्सान तांकां गेली सालवार गाडी तांची पळोवंक टॉय कसो दिसो पळोवन ती गडगडटाली कुडीकेक रोगताचो थेंबो येवंक ना पळोवन अजाप जाताली थोड्या वेळान पुलीस थंयसर पावोन तांकां हॉस्पिटलान व्हेली मोटराचे कुडके पळोवन कितलो लोक मेला अशें थंय विचारताली आयकोन जाल्यार फोकाण कशें दिसता कावज हो कोरेंच आमी नियाळपाचो जायते फावट आमकां उरतूच कळना देवाचो आनी तेर्साचो आयज ती फामिलगारान तेर्स चुकयना तांकां फळ मेवला त्या तेर्साचो तेर्सा वरवीं आमकां सगल्यांक मेवता आशिर्वाद सायबिणीचो